सगळ्यान पयलीं हांव वास्कोकारांची सगळ्यांची दिलगिरी व्यक्त करता की तांकां 18 वरां त्रास काडचो पडलो, पूण हें जितलें खरें आसा पूण काल जेन्ना ह्यो इन्सिडंट घडलो तेन्ना पसून आतां पर्यंत म्हणजे 18 वरां जावपा आयलीं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तेन्ना पसून आतां पर्यंत न्हिदनासतना त्या कामा फाटल्यान लागल्या आनी म्हाका दिसता आनी एक वर ते 1.5 वरां भितर हें काम कंप्लिटूय जातलें. म्हणून हे गोश्ट घडपाक जायना आशिल्ली. हांवें कॉन्ट्रॅक्टराक पयलींय सांगिल्लें तूं खंयच्याय गोश्टी जेन्ना तूं डिगींग करता अदानीच्या मनशाक जेन्ना डिगींग करता तेन्ना प्रत्येक जो डिपार्टमेंट आसा ताजे कडेन कॉर्डिनेशन कर आनी कोण म्हणून वॉटर डिपार्टमेंट लायटीचो डिपार्टमेंट जांच्यो वायरी सकयल्यान गेल्या म्हणून जशें म्हाका येयन सांगलें ताणें प्रत्येक कडेन तांचे एडवायस घेतलो. आज खंय तरी काल बेगीन काम करपाचें हांगा ताणें घेवना आनी खंय तरी सामकें कोइन्सिडेंटली हो प्रॉब्लेम जालो. सो ताकाय आमी वॉर्निंग दिल्या की हाचे फुडें तुमी खंयचेंय काम करता आसतना सगळ्या डिपार्टमेंटाक कॉर्डिनेटेड करचें म्हणून आमी हांगा आसा. आनी हांवें संजीवाक सांगलां हांव तांचे खरेंच मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. आज संजीव स्वता काल रातच्यान अजून बरें उबो आसा. तांचे सगळे इंजिनियर तांचो स्टाफ सगळे हांगा रावन आमच्या खातीर काम करतात. तांचे हांव देव बरें करूं म्हणटाच. आनी वास्कोकारांक सांगता जो पर्यंत लायट येना तो पर्यंत आमी सगळे हांगा आसतले. हांव तांकांय सांगलां की जाता तितली बेगीन लायट करंट रिस्टोर करचो. बरोबर आसा तुमचें. हांवें काल रातचो ताका 12 पसून फोन करून सांगला म्हणजे हांव एका मिटिंगेंतसून लेट पावलो तेन्ना ते खड्डे ओपन आसले ताका हांवें मुद्दम याद करून दिल्या ते खड्डे पयलीं तुमी पुरात म्हणून कोणीय भितर पडत जाल्यार आनी कॅज्युअलिटी जातलो म्हणून. आनी इतलें सांगून पसून लास्टाक रातचें हें जालें विच इज अनफॉर्च्युनेट. म्हणजे तांणी जाणून बुजून केलां अशें न्ही. पूण कॉन्ट्रॅक्टराकूय हांव वॉर्न करता ताणें हाजे फुडें जें काम करता पळय तें सगळ्या डिपार्टमेंटांक कॉर्डिनेशनान घेवनूच करचें. आपूण खंय जाय थंय होल मारचो न्ही. ताका डिपार्टमेंट आसा लायटीचो डिपार्टमेंट आसा उदकाचो डिपार्टमेंट आसा हांकां कॉन्फिडन्सान घेवन तें करचें. आमकां त्रास जालो आमकां नो डावट जावपाचो नासलो पूण जालो. पण आमचे स्टाफ सगळे हांगा कंटिन्यूअस आमी उबी आहा आनी ऑलमोस्ट आतां ओन्ली बिकॉज ऑफ पावस आमचो मातसो शेड्यूल आहलो. बट आय थिंक वील बी फिनिशींग दाजी म्हणून 1.5 वरान आमी काम कंप्लीट करतले. आनी हांव म्हणटा तो 18 वरां जाली आनी पब्लिकेन आमकां खरो कॉपरेट केलो. नो बडी हॅज एब्यूज अशें युजली करता तशें बट दे आर व्हेरी कॉपरेटीव आनी दाजी बाब सुद्दां आमकां येवन हांगा कंटिन्यूअसली 3-4 आमची खबर घेता आनी आय एम व्हेरी हॅपी विथ दॅट. सकाळी तो केबल तुमकां मेळनासलो कितें प्रॉब्लेम कितें म्हणून केबल मेळनासलो म्हणल्यार कितें जालो हो केबल घातिल्लो 15 वर्सां पयलीं कळ्ळें न्ही. हो रोडाचो अख्खो अलायनमेंट चेंज जालो कळ्ळें न्ही. आनी तेंच्यानी ते HDD करताले पळय तेन्ना आमकां एक्झॅक्ट वायब्रेशन मेळनासलें फॉल्टाचो कळ्ळें न्ही. मागीर आमी कितें केलां ताका सारको पिन पॉयंट केलो एक्झॅक्टली आनी एक्सकवेशन स्टार्ट केलो. तोच डिले जालो आमकां म्हणल्यार पयलीं दुसऱ्या जाग्यार एक्सकवेट केलो आनी मागीर आमकां मेळ्ळो केबल. सो वी फावंड ऑल द 3 केबल्स डॅमेज केबल. सो आतां एक आमी रेक्टिफाय केलो आतां ऑलमोस्ट डन. बाकीचे फाल्यां स्टार्ट करतली. केबल खातीर कसो प्रॉब्लेम जाला इतलें जावपाचें हय जातलें.